भारत देशाचे संविधान प्रमाणे जे कितें संविधानात बरयलां ते प्रमाणे निर्णय जातलो. आमी जे 1/3 मगो पक्षांतले भारतीय जनता पार्टीक आयले तेन्ना आमी सगळे प्रोसिजर कंप्लीट करूनच आयल्या. आमचे कडेन सगळे जे आमी दोग जाण आमदार मगो पक्षांतल्यान भारतीय जनता पार्टी आयल्या तेच बरोबर आमचे कडेन कमिटी सुद्दां आसा. मगो पक्षाची आमचे बरोबर एक्झिक्युटीव कमिटी सुद्दां आमचे बरोबर आसा. तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट केल्लो आसा. तेन्ना खंयच आमकां जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय दितलो आमचे ते मान्य आसा. आमकां इलेक्शन कमिशनान सिंबल दिला आमची पार्टी शिवाचे तांचे कडेन आशिल्ले ते हय तुम्ही पार्टी घेवन आयले तांकां सिंबल दिलें इलेक्शन ते आमचे कडेन कमिटीचे जे कोर कमिटीचे मेंबर आसा ते आमचे कडेन आमचे सपोर्ट आसा. आमचे सपोर्ट आसा आमी आसा आनी संविधान प्रमाणेच आमी भायर सरले. आमी इनलिगल मगो पक्षांतल्यान भारतीय जनता पार्टी प्रवेश केला आनी भारतीय जनता पार्टी सुद्दां आमकां प्रवेश करता आसतना सगळे लिगल प्रोसेस करूनच प्रवेश दिल्लो आसा.